काँग्रेसीचो गिरीश चोडणकर राज्यात परत एक फावट ऍक्टिव्ह जाला। CWCचो परमनंट इन्व्हायटी म्हण नेमणूक जाल्ले सावन वेगवेगळ्या विशयाचेर गिरीश सरकाराक घेरताना दिसता। आता बायलांक राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावेल्यान गिरीशान सरकाराचेर टिका केल्या। राज्यात तीन बायलो आमदार असताना एकल्याकूय मंत्रीपद कित्याक नाकाय म्हूण गिरीशान मुद्दो काढला। बायल आमदारांक मंत्रीपद दिवन सरकारान तांचो सन्मान करचो म्हूण गिरीशाची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी। Regarding women reservation and Sanman, Chief Minister of Goa should walk the talk. तेणेन ज्या बायलांच्या सन्मानाच्यो जो आपलो शब्द दिल्लो आसा तेणे पाळून दाखोवचें आनी गोंयच्या मंत्रिमंडळाक तिनूय बायलांचो समावेश करचो। कारण तेणे कालूच उलयला की पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या अंडर बायलांचो खूप सन्मान जाता, 33% रिझर्वेशन दिल्लें आसा। हांव मुख्यमंत्र्याचे नजरे हाडून दिवपाक सोदता, पयलीं तुजे कॅबिनेटाक बायलांचो सन्मान कर। तुजे मंत्रिमंडळाक एकूय बायल ना, 3 आमदार बायल्यो आसात, तुमकां सारकी फूल मेजॉरिटी आसा। आनी हे सगळें आसतनाय तूं एकूय बायलेक मंत्रिमंडळाक दवरलेली ना। आनी मंत्रिमंडळाक तूं अजूनय घेवपाक शकता, त्या तिनूय बायलांक मंत्री कर। तुका कास्ट सेन्ससाक रावपाची गरज ना, तुका डिलिमिटेशनाक रावपाची गरज ना, हो सगळो अधिकार तुजे कडेन आसा। आनीक गोंयच्या लोकांक आनी देशाकूय दाखोवन दी की जो उलयता बायलांचो सन्मान ते तूं करून दाखयता म्हणून। नाजाल्यार हेजे पयलीं जे ओपन डिफेकेशन जाल्लें डिक्लेअर जाल्लें 100% उदकाची सोय जाल्या अश्यो ज्यो बडाये मारलेल्यो त्योय बीन ह्या बायलांच्या सन्मानाक दरम्यानूय तीच गजाल जातली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।